प्रश्न आसा तो म्हाका दिसता नोकऱ्याचो प्रश्न आसा जे हांव पयलीं सांगलां की नोकऱ्याचो केन्ना प्रश्न येतलो जेन्ना आमी नवे नवे उद्योग धंदे हांगा हाडटले. हांगा टोटल ओवर डिपेंडन्स ऑन मायनिंग जाल्लें आसा. ताका लागून नवी इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुद्दां जावपाचो योग कुडचडीच्या आमदाराक आयिल्लो. पण त्या काळाक एक बरी 4 इंडस्ट्री आयिल्ले फार्मा एक इंडस्ट्री बरी आयिल्ली एक टेलिकम्युनिकेशन हातूंत आयिल्ले BPOs थोडे आयिल्ले जाल्यार उद्योग धंदे आयिल्ल्यान हांगा नोकरी वाडटा आशिल्ल्यो. पण हांगा त्या प्रमाणान उद्योग धंदे आयलेच ना आनी ताका लागून नोकरेचे भरपूर प्रॉब्लेम्स हांगा तयार जाल्ले आसात. नोकऱ्याच्या बाबतीत थोडीशी मानसिकता वेगळे तरेन सांबाळूंक जाय. एक मुळात सरकारी नोकरी म्हणजे शाश्वत नोकरी आणि बरी नोकरी ही जी मानसिकता आसा ती बदलूंक जाय. ताजो प्रश्न आसा रोजगार मेळपाक जाय. सरकारी नोकरी म्हणजे शाश्वत नोकरी न्ही, सरकारी नोकरी म्हणजे नोकरी अशी तोपर्यंत हांव खंय तरी काम करता ही मानसिकता. बरोबर. म्हाका म्हजें म्हणणें अशें की रोजगार मेळूंक जाय. म्हणजे स्थानिकांक योग्य रोजगार मेळना ही खरी मूळ समस्या. आतां हे अशें दवरुया की सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते मायनिंगाचो धंदो आसा. म्हणजे स्थानीक भुरग्यांक थंयचे थळावे जे भुरगे आसात, ट्रेन्ड भुरगे आसात किंवा कार्यकुशल भुरगे आसात तांकां थंय नोकरी मेळना. ताका अन्य कडेन त्या खातीर स्ट्रगल करचें पडटा. हे समस्ये कडेन लक्ष दिवंक जाय. जालां अशें की उद्योग धंद्याक लागून एखादे ड्रायव्हर किंवा ताका संबंधित अन्य काही आसा ते लोक थंय क्वॉलिफायड नासता. ताका लागून कोण तरी येता आनी ते भरतात आनी मागीर स्थानीक लोकांचो बेरोजगारीचो शिक्षणाची गजाल मातशी काय प्रमाणात ते रिलेटेड प्रश्न आसा. शिक्षणा कडेन रिलेटेड आसा. फॉर एक्झाम्पल शिक्षण आमची जी शिक्षण पद्दती आसा ते मार्केटाक कितें जाय ते दिनात आनी मार्केटाक कितें जाय ते आमच्या शिक्षणा भितर ना. सो असो प्रॉब्लेम जालो आसा. म्हणजे जे आमची मार्केट डिमांड करता ताजे वयल्यान आमचे शिक्षण जी स्वरूप आसा तें अवलंबून आसपाक आशिल्लें. पण तशें ना. आज ते बीकॉम जाले भुरग्याक फाल्यां डायरेक्ट वचून अकाउंटिंग कर म्हणल्यार ताका जमना. सो इवन ITI सारखी जी इन्स्टिट्यूट्स आसात ती बेसिकली तशी तरेची एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आणि थंयची लोकल गरज जी आसा त्या प्रमाणे रिलेटेड आसपाक जाय. आणि सो ह्या ITI जॉब ओरिएंटेड ITI ओनली म्हाका दिसता ITI एज ऑफ डेट जॉब ओरिएंटेड न्ही. आमी इतले कुचकामी अशें दिसता. आतां मायनिंग इंजिनियरींग जो पळय आतां प्रोजेक्ट सुरू केला आतां पॉलिटेक्नीक हांगा इंजिनियरींग हातून केन्ना तो आतां म्हणजे उद्योग धंद्याक मायनिंग इंजिनियर जे जाय ते आमी सगळे इम्पोर्ट करून हाडले आणि आता आमी तयार करतले ज्या भुरग्यांक आतां जॉब ताजे नंतर मेळपाचे. कितली आमची ह्या संदर्भातली आणि ताणें जे पळय हाजें सांगलें की सांगे मतदारसंघ हो मॅक्झिमम कॉन्ट्रिब्यूट करता गोंयच्या आर्थीक पूण त्या गतीन किंवा त्या रेशोन सांग्याक काय मेळना. हाजेर खंय तरी विचार जावपाक जो तालुको किंवा जो मतदारसंघ जितले पळय तुका आर्थीक बांदावळीक घटाय दिता तितले प्रमाणात ताजे अमके पर्सेंट तरी थंय बाबा सो हे इवन बजेटा भितर आनी असेंब्ली भितर ह्यो गजाली येवप गरजेच्यो आनी त्यो थंयच्या आमदारान झगडून घेवपूय बी तितल्योच गरजेच्यो की आमी इतली दिता. आमदाराक खबर आसता की हांगच्यान कितलो रेव्हेन्यू थंय वता आनी तातूंतल्यान आमकां कितली मेळटा म्हणटा कॉन्सन्ट्रेटिंग मोर ऑन गव्हर्नमेंट जॉब्स. तो म्हणजे आमदारान नोकरी लायिल्ली आसा म्हणजे इज कॉन्सन्ट्रेटिंग मोर ऑन द गव्हर्नमेंट जॉब्स. आणि म्हाका सांग्यावयलो चडसो आमदार म्हाका चडशे ऑपोजिशनाक उरला. ताका लागून उरला अशें ना. जेन्ना पळय रुलींग पार्टीचो आमदार आशिल्लो तेन्ना पासून तेन्ना काय जालें ना. रुलींग पार्टीचे डेफिनेटली जालें. एकूच की सांग्यावेलो आमदार मंत्री जावचो हे आमी देवा कडेन मागपाक ते जालें. म्हणजे मंत्री जाले शिवाय कांय जावचेंच ना. अशी परिस्थिती म्हळ्यार 13तले उरिल्ले जे आसात बाकीचे खंयचे 27 आसा थंय कांयच जावचें ना. फाटली 5 वर्सां पळयत जाल्यार हेंच जालां न्ही. जे मंत्र्याचे आसात ते तांकां जबाबदारी. कुळेच्यान एक प्रश्न आहा तो घेवया आमी. प्रश्न येत आसात. हॅलो हा विचारात. कुळेच्यान रघुनाथ प्रभू उलयता. हय आमचो कुळे गांव सावर्डे मतदारसंघान येतात आणि सावर्डे कुळेच न्ही टोटल सावर्डे मतदारसंघ जो गव्हर्मेंटाक जो रेव्हेन्यू वता पळय तो सारको आमच्या मतदारसंघ युटिलायज जायना. आनी स्पेशली कुळेचो गांव हो इतलो बॅकवर्ड उरलेलो आसा इतलो रेव्हेन्यू मेळोन गव्हर्मेंटाक स्पेशली फ्रॉम ट्युरिझम म्हणजे दुधसागर सारको येदो व्हडलो हे आसा आमचो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा तेजी बेनिफीट कुळेच्या गांवांक लिमिटेड हेका पुरते मेळटा. दुसरे सेकंड थिंग म्हणजे म्हाका मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट ऑफ दीस विलेज म्हाका हायलायट करूंक जाय म्हणजे आमचे कडेन इतली जमीन आसा कुळ्या गांवांत भरपूर जमीन आसा वेकंट स्पेस आसा. अजून पासून खंयचेच गव्हर्मेंट सिरियस घेना थंय बाबा एक इंडस्ट्री कसली तरी बरी मोठी इंडस्ट्री हाडून त्या गांवच्या लोकांक कुळेच्या गांवच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा सारको खंयचोच गव्हर्मेंट सिरियस विचार करना ताजेर. ओके. आनी कुळेचे आतां एक लोक कुळेचे कशें पोट भरता सांगपा म्हटल्यार कुळेच्यान जी ट्रेन जी वता पळय एक 2000 आनी 3000 पगार थंय नेसाय आनी वेर्ना सारकले वेर्ना एक 5-6 हजार आसूं शकता. नेसाय सारकेले बारीक बारीक युनिट आहा ते 2-3 हजार पगाराचेर
ते कुळेच्यान रेल्वे म्हणून ते पोर्ट चलू शकता, बसीन जाल्यार ते शक्यच नाशिल्ले. कित्याक 100 रुपया 150 रुपया अशें कितें पास कितें आसा ते पासाचेर आपले कळो मुद्दो कळो. थँक्यू मुद्दो कळो रघुनाथ बाब, थँक्यू व्हेरी मच. आमचे जे पळय लोक मंत्री जातात, आमचे आमदार जे मंत्री जातात ते तांगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मंत्री जातात, ते गोंयचे चिंतनात. ते जर गोंयचे चिंतताले जाल्यार ह्यो ज्यो बॅकवर्ड एरियाज पळय आसा त्या एरियांनी इंडस्ट्रीज येतल्यो आशिल्ल्यो, नवे एम्प्लॉयमेंटाच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येतल्यो आशिल्ल्यो, नवे प्रोजेक्ट येतले आशिल्ले. उदाहरण म्हणटा तशें एज्युकेशनल प्रोजेक्ट कुळे सारकेल्या गांवांत बसून येवपाक कसली हरकत ना. NIIT काणकोणाक जेन्ना पळय नाका म्हळी घडये ती हेवटेन काणकोणाक नाका म्हणली ना, नाका जाल्यार ती अवश्य काणकोणा येता. काणकोण आनी कुळेची परिस्थिती सेम. सदेश एक कितें प्रश्न जालो ना, शिक्षणाक अप्रगत पयलीं आशिल्लो, आतां शिक्षणांतल्यो सगळ्यो सुविधा आशिल्ले कारण भुरगो आतां शिकून भायर सरता, तांच्यो ताका लागून अपेक्षा वाडल्यात. ह्यो अपेक्षा पुरो करपाची ताकद थंय सो ना. बेसिकली कुळे सारखे मोले सारखे हे जे पळय सगळे जे उपेक्षीत भाग आसात त्या भागांकडे खंय तरी लक्ष दिवपाची आज चड गरज तयार जाल्या. कॉन्सन्ट्रेशन खंय तरी सिटी आनी ताची भोंवतणीच जाता, ते जावपाक जायना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान म्हणजे खंयचोय गव्हर्मेंट पावराक घेवं तो सांग्याक फक्त डंपिंग ग्राउंड पळयता. म्हणजे आज सांग्याक जे प्लांट हाडल्या ते 4 स्पॉन्जायन प्लांट्स, तातूंत आमच्या लोकल लोकांक कितली नोकरी मेळूं येता, ह्या उद्योगांतल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक कितली रेव्हेन्यू येता हाजो विचार जायनासतना 4 स्पॉन्जायन प्लांट हाडल्या. आनी डायव्हर्शन 2 होल्डाचेर आसात. हॅलो हॅलो हां सर, हांव सावड्डेच्यान बंटी उडयकर उलयतालो. हय म्हाका सांगपाचें आहा की ह्या पार्टी ज्यो जाहीरनामे हाडपाचे आसात ते जाहीरनामे ते हाडटात की अशे तरेन विकास करतले तशे तरेन विकास करतले, पण फाटले 5 वर्साचे जे जाहीरनामे आसात म्हणजे मॅनिफेस्टो आसात ताजेर इम्प्लिमेंट कितलो केला हे ते फुडें हाडनात. तेन्ना ह्या जाहीरनाम्या बरोबर तांणी फाटले 5 वर्साचो जाहीरनामो हाडचो म्हणजे लोकांक कळपाक येतलें की बाबा कितले फाटले 5 वर्सां तांणी कितले डेव्हलपमेंट केला जे उतर दिलें त्या प्रमाणे. ओके कळ्ळो, मुद्दो कळ्ळो. हांव हो प्रश्न वेगळे तरेन मांडटा की जाहीरनामे मांडटात ताजें इम्प्लिमेंटेशन करना, प्रत्येक खेपे नवे जाहीरनामे हाडटात. फाटल्या जाहीरनाम्यांतल्यो कितल्यो गजाली केल्यात आनी कितल्यो गजाली केले नात हें थारावप कोणें? हे लोकांनी ठरोवंक जाय, लोकांनी पळोवंक जाय न्ही. एक्झॅक्टली. न्ही तो पुसून सुद्धा हाडल्या तो लोकांक कळपाना, तो फक्त पुसपाचो आनी वर्स चेंज करपाचें. करेक्ट. तो पुसून मतदार जाहीरनामो तेच उरतले. मतदार जाहीरनामो वाचता नंबर 1, वाचलो जाल्यार तो वाचून ताजेर लक्ष दवरता नंबर 2, आनी तो दवरलो जाल्यार तो 5 वर्सां खातीर तो काडून दवरता हातूंतले केलें काय ना, आनी फुडली खेपे येता तेन्ना हाजी कितें केलें म्हणून विचारपा खातीर ताजे कडेन फाटली जाहीरनाम्याची कॉपी आसता काय? आमी जाहीरनामे म्हणटा अशेंच कितें तरी ही फॉर्मालिटी म्हणून काडून उडयतात ना. पार्टी जाहीरनामा काडलो आनी ते आमदाराक विचार जाहीरनामान कितें आसा तें म्हाका दिसना तो 20% ते सांगतलो म्हळ्यार जाहीरनामान कितें आसा म्हणटा काय खबर आसचें ना. बरोबर. ओके सो ही गजाल महत्वाची. म्हाका दिसता आनी एक कॉल तो आमी घेवया जरूर, कित्याक जाहीरनाम्याचेर आमी एक गजाल केल्या की मतदारांनी जागृत रावपाक जाय आनी मतदारांनीच एकठांय जावन ह्या गजालीक प्रश्न विचारपाक जाय, ताचे शिवाय ताका दुसरो उपाय ना. फुडलो प्रश्न हांव तो घेवया, शेवटचो प्रश्न हो. हॅलो हॅलो हां हॅलो संदेश हय विचारा. हांव डॉक्टर लांबर उलयतां. हां. हांव एक्चुअली कुळेचो. हय सांग. हांवें पळयलां की आमच्या भागांत इतली व्हडली एरिया ड्रेनेज आहा तरी पूण आमचें प्रॉपर हॉस्पिटल ना. कांयच म्हणजे लोकांनी जर वचलो जाल्यार वाटेर पयलीं म्हणल्यार कंजेशन आसता, कोण हॉस्पिटलान पावना, थोड्यो बायलो वाटेर सुद्दां डिलिव्हर जालात आनी थोड्यो पावनासतना वाटेर एक्सपायर्डूय जालात. फक्त असल्या सिच्युएशनान गव्हर्मेंटान आमकां एक बऱ्यान बरी हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी तरी एक आसपा जाय येदी व्हडली एरियान. दोतोर तूं फक्त कुळेची उलयता काय? दुसरो प्रश्न आसलो म्हणल्यार तो बफर झोन. दोतोर तूं फक्त कुळेची उलयता? बी तो बरो हायलायट केला. हॅलो दोतोर. कसली जर फॅसिलिटी घेतलो जाल्यार एक 14चो उतारो जाय आनी थंय चडशा लोकां कडेन एक 14चो उतारो ना, जाचे करून गव्हर्मेंट स्किमी ज्यो आहात त्यो खूब जाणांनी मेळत ना. फक्त हेल्थ घेवया. ते म्हणजे 2 बेसिक. हय दोतोर लांबोरान हो प्रश्न काडला तो खूब महत्वाचो. खास करून तूं कुळे मोले शिगांव आनी कितें ह्या सगळी एरिये भितर थंय परिस्थिती वायट आसा त्या हातूंतल्यान. संदेश म्हाका दिसता एक मिनिट, जी पळय हेल्थ सेंटर किंवा हॉस्पिटलां म्हणून आसा, आतां सांगेची हें घे किंवा कुडचड्या वेले जे हॉस्पिटल आसा ताजी गजाल घे. थंय पेशंट भितर सरता आसतना कडकडत भितर सरता आपूण बरो ना म्हणून. पेशंट भितर सरलो की नर्सी आनी डॉक्टर हांकां कडकड सुट्टा, हाका बाबा कसो जाग्यार घालपाक. सानवळ मेरेन वाट पळयता, सांजची 6 वरांची सांगता बाबा रे तूं मडगांव वता जाल्यार बांबोळी वच, आपूण तुका एम्बुलन्स हाडून दिता. इतले उपकार कर. हें दोतोर पेशंटाक किंवा नर्स पेशंटाक सांगता ही परिस्थिती. बरोबर. परिस्थिती न्ही हें आसा थंय, तो म्हणटा थंय फॅसिलिटीज ना.
ना, असं हो, ना म्हणजे आता एक- फॅसिलिटी असू see, आता सांगे कुडचडे आता एक कुडचडे जो भाग आसा तो कॅटेगरी सांगे अपग्रेडेड हेल्थ सेंटर ते तातूंत भितर आज एक रातचो जर कोणाक एक तकले एकलो डावन कळो स्कॅनिंग मशीन ना ताका खंय तरी अपोलो वचचे पडटा पयशे मोडचे पडटा कळ्ळो, हो एक 10,000 मुद्दो रुपया. जालो पूण ताजो म्हाका दिसता विवेक तो जो मुद्दो मांडटा त्या एरिये भितर हॉस्पिटलाची सारकी व्यवस्था ना ना, थंय- आरोग्य केंद्राची सारकी व्यवस्था ना ना थंय कशें आशिल्लें ते 30 आसा उसगांव ते आयनोराचे कितें तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फर्म आसा Correct. ताजे अंडर ते सुद्दां ESI चे. आशिल्लें तें हॉस्पिटल आशिल्लें ते सध्या बंद बंद दवरला दवरला. ते स्टेट गव्हर्मेंटाचे करपाचे केला हय. पण अजून ताजेर कांय जावना कांयच जावना. बिल्डींग तशी आसा सो हेल्थाचे जे पळय आमी व्हडली व्हडली चकचकीत झगझगीत केले म्हणटा ते गांवां भितर सध्या अंधारूच आसा अशी परिस्थिती आसा. कितें आसा, आणि ना हेल्थ दुसरें- सेंटरा म्हणजे स्थानिक हेल्थ सेंटर थंय आसा म्हणजे एक ठरावीक आठवड्यातले एक 2-4 दीस किमान वचचे थंयच्या रिलेटेड डॉक्टरांनी म्हणा नर्सींनी वचून आनी ती सेवा दिवची अशी आसा पण ते पूर्ण कार्यक्षमतेर चलना किंवा ती चलत ना अशें म्हणपाचें पाळयलें. सोल्युशन सांगपाक थंय- फक्त म्हणटा तें यू पार्टली प्रायवेटायज देम हय. जर सरकाराक जर शक्य ना बाबा इतलो पगार दिवपा आनी हें सगळें मेंटेन करपा ओके फायन तुम्ही ते अर्दे तरी प्रायवेटायज करात ताका थोडी ग्रँट्स दियात ज्या तरेन मुंबय बी व्हडली व्हडली हॉस्पिटलां गव्हर्मेंट ग्रँट्साचेर चलतात ज्या तरेन बांबोळे चलता ताज पूण, तितले चलना. भाऊसाहेब बांदोडकरान 2 गजालीचेर लक्ष दिल्लें शिक्षण आणि आरोग्य आरोग्य. आणि त्या दोन्ही गजालीची परिस्थिती सद्याक वायट जाल्ली आणि त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घट करनात आणि आमी गव्हर्मेंट ते घट करनात अशी तरेची परिस्थिती तयार जाल्या जी करपाची एक्चुअली आरोग्याच्या दृश्टीन चड गरजेची आसा रादर दॅन गेटिंग ओनली सुपर स्पेशलायज हॉस्पिटल्स आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली तुजे कडेन वेळ सोंपला फक्त म्हाका वता एकच गजाल सांगात जी हांव तुमकां 4 जाणांक विचारतलो आनी ताजेर सोंपयतलो आनी म्हाका 1 ते 2 उतरां भितर 1 ते 2 वाक्यां भितर ह्या गजालीची सांगात की हे तुमी संपूर्ण आतां हे सगळे प्रश्न तुमी समजून घेतले पळयले ह्या दृश्टींतल्यान कसल्या गजालीची गरज आसा अशी तुमकां दिसता 1-2 उतरां भितर सांगया आनी आमी सोंपया. ज्या उद्योगाक लागून थंय समस्या निर्माण जाल्या त्या उद्योगाच्या संदर्भात एक नियोजन आसपाचें गरजेचें उदाहरणार्थ खणीचो उद्योग वाडलो त्या अनुषंगान ट्रक वाडले ते ट्रक चलोवपी ड्रायव्हर तांकां रावपाक जागो आसा ट्रक दवरपाक जागो आसा So, हे नियोजन समस्या- महत्वाचें. नियोजन अत्यंत महत्वाचें. proper planning and policy for the town, for the taluka, and then the execution in the hands of the MLAs. ओके आणि जी समस्या आसा पळय तातूंत आमच्या म्हजो म्हत्वाचो मुद्दो रेव्हेन्यू भरपूर येता न्ही हांगा जे समस्या निर्माण करता मायनींग रेव्हेन्यू हाडटा तर ते रेव्हेन्यू आसा जाल्यार ते खर्च करपाक हरकत ना रस्ते रूंद करपाक जावं बायपास करपाक आनी खरें मुद्दो म्हणजे मोठो म्हणजे आमकां तो बायपास दारबांदोडा टू उसगांव जावूंकूच जाय नाल्यार तातूंत खूब समस्या निर्माण जाता. ओके हे आनी एक मिशन बायपास प्रदीप तुमची न्ही म्हाका दिसता आमचे कडेन 40 आमदार आसात 40 आमदारांनी इलेक्ट जावन येतकीर आपल्या आयुश्यांतली फक्त 5 वर्सां तांगेल्या मतदारसंघाक जर दिली आणि त्या 5 वर्सांत आपूण लोकां खातीर कितें करतलो हें जर सिन्सियरली मानलें जाल्यार गोंया सारकें आदर्श राज्य अख्ख्या इंडियेक मेळचें ना. ओके आदर्श राज्याची संकल्पना हांगा मांडिल्ली आसा दिनेश मणिरकारान आनी आमकां सगळ्यांक तें जाल्लें जाय पूण महत्वाची गजाल आसा ती म्हणजे की एका एरियेंतल्यान रेव्हेन्यू मेळटा पूण तो रेव्हेन्यू बाकीचे सगळे ताचो फायदो घेतात पूण त्या गांवच्या लोकांक त्या रेव्हेन्यूचो कसलोच फायदो मेळना. शिक्षणाचे हाल आसात आरोग्याचे हाल आसात ट्रान्सपोर्टाचे हाल आसात मरणां जावपाक लागल्यात अपघात जावपाक लागल्यात आनी तरीकय आमी त्या गजाली कडेन लक्ष दिनात अशा ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आज आमी हांगा चर्चा केली. फकत कुडचडे सावड्डे सांगे हो वाठार घेवपा फाटली भुमिका ही आशिल्ली की एका तरेचे प्रॉब्लेम आसा आनी त्या प्रॉब्लेमाच्या दृश्टीन आमी पळयतात ते आमी सगळे तुमी आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी ह्या सगळ्या भितर मांडले म्हणून आमी तुमचे उपकारी. हाज्या नंतरची कार्यावळ आता रोखडी जावची ना कारण 7 तारखेच्यान फेस्टिवल ऑफ आयडिया जो आसा कल्पनांचो महोत्सव सुरू जाता आनी प्रुडंटाचेर तो आमी लायव्ह दाखयतले 5 ते 7 7:30 पर्यंत. ताका लागून हांगा आयरे पयऱ्यान जी आमची मतदार राज्याची कार्यावळ जाता ही कार्यावळ आमी एक कांय दिसां खातीर स्थगीत करतात इतल्या खातीर की भायल्यान लोक येतले मोठे मोठे विद्वान येतले आनी त्या विद्वानांचे विचारय आमकां आयकुपाक मेळटले आनी ते विचार आयकून ताजे नंतर 11 तारखेक 7 ते 11 अशे तरेचो फेब्रुवारी भितर हो महोत्सव चलतलो. 12 तारखेक आमी परत मेळटले मतदार राज्या खातीर मडकय आनी प्रियोळ हे 2 मतदारसंघ घेवन 6 वरांचेर. तोपर्यंत आमी तुमची रजा घेतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.